पुणे आयडीसीच्या एसएल प्रोपेक कंपनीचो कोर कुंकळे रस्त्या कुशीक उडयतना दोन बिगर गोंयकारांक थळाव्या लोकांनी रंगे हात धरले। राज्यभर दर दिसा कंपनीचो कोर उक्ताडार हाडून उडोवपाचो प्रकार चालू आसा। थळावी पंचायत आनी सरकारान ह्या प्रकाराचेर लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। भाई तुम्हारा नाम क्या है? बोल। देवव्रत सरकार। हाँ, देवव्रत सरकार। कौन सा कंपनी का है? आर स्टार फैसिलिटी मैनेजमेंट। हाँ। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नागेश पूरा नाम बोल। नागेश सुरेश गाया। तुम कौन सा कंपनी का है? RHD RH। आर स्टार फैसिलिटी मैनेजमेंट। लेकिन ये कौन सा कंपनी का है? ये गाड़ी किसका कंपनी का है? कौन सा है? आर स्टार के लिए। अस्टर का। और ये कौन सा कंपनी में कचरा किधर से भर के लेके आया? SL प्रोपक से लेके आया। SL प्रोपक कहाँ पे है वो? कुंडई में। और तुम लोग यहाँ डेली लेके आता है इधर? डेली नहीं आता हूँ। चाहिए आपका इधर कोई सीसीटीवी है तो आप एक बार चेक करके देख सकते हैं। अरे तुम लोगों को मालूम है इधर सीसीटीवी नहीं है, इसके लिए तुम लोग इधर आते हैं। हाँ, हॅलो। हे तुम्ही पळोवपाक शकता। आता जो आमी हांगासर कुंकळेच्यान जो हायवे जो आसा 748 हेजे कडल्यान आमी कुंकळ्यां वयता त्या रस्त्याचेर एक मोठ्या प्रमाणात हांगसर रातच्या टायमार आतां रातची वरां सादारण 11 जायत 11:30 11:20 जाल्या आनी हे वेळाचेर हे लोक हांगसर भायले सगळे कंपनीचे हे सगळे मटेरियल हाडून जे स्क्रॅप मटेरियल हाडून सगळे जे जेवणाचे जे एका अक्षरशः एका घाण मारता ती तो मटेरियल सगळे हाडून हांगासर हे रस्त्याचे कुशीक हांगा उडयल्ले वयता। तेन्ना आतां हांकां हांगसर आमी लायव्ह धरलेले आसा आनी हेजेर आतां आमी पुलिसांक आमी आतां आपयल्ले आसा। ते आतां आनी थोड्या वेळान पुलिसूय हांगा हजर जातले। हेजेर आमकां पळोवपाक जाय की अशें रातच्या टायमार जे कितें रजत शेट्टी म्हणून कोण तरी ओनर हे गाडयेचो आनी हे दोग जाण तेजे मनीस हे दोगूय जाणांनी आतां रातचे 11:20 वरांचेर हे रातच्या टायमार हाडून हांगा सगळें मटेरियल उडयल्लें आसा हें आनी ते आतां अक्षरशः सगळे इतले तेका मटेरियल सगळे घाण पडलेली आसा की ते सांगता ते प्रमाणे ते आतां सगळे SL प्रोपॅक हे कंपनीच्यान तेंच्यांनी हे मटेरियल सगळे हाडून हांगसर डंप करतात। हे म्हणजे सदांचेच वेव्हार हो। आनी आज पळयत जाल्यार आमी म्हणटा स्वच्छ भारत आनी हे ते म्हणटा, पूण हांगासर जे कितें परिस्थिती चल्ल्या ती पळयत जाल्यार अक्षरशः हांगासर हे विचार करपाची सुद्दां परिस्थिती ना। अशें हे रातच्या टायमारूच हे लोक सगळे हाडून उडयता आनी हे सगळे मायग्रंट आसा, भायले लोक आसा। हेजें तुजें नांव कितें रे? सारकें सांग। नागेश। तुजें नांव नागेश? फूल नांव सांग। नागेश सुरेश गाया। नागेश सुरेश। आनी तुजें नांव कितें? परत एकदां सांग। देवव्रत सरकार। हां, तूं खंयच्या कंपनीचो? आर स्टार फैसिलिटी मैनेजमेंट। हाँ, और ये कंपनी जो तुम्हारा जो मैनेजमेंट कंपनी है वो कौन सा कंपनी में के लिए काम करता है? एसएल प्रोपेक्ट। SL प्रोपैक। वो कहाँ पे है कंपनी? कुंडई में। कुंडई में। तर तुम्ही हे आयकलें आसतलें की आतां तुम्ही पयले हे SL प्रोपॅक कंपनीच्यान जे कितें स्क्रॅप मटेरियल जें आसा म्हणजे चडशें करून म्हाका दिसता हें चडशें जेवणाचेंच मटेरियल आसतलें आनी हे तेंकां तेंचे कंपनीच्यान जो मटेरियल हांगा हाडून उडोवया तेंकां हे सगळें सांगता। हे पळयत जाल्यार ते अक्षरशः हे तर पळयत जाल्यार हे सगळे काळे पिशव्यांनी सगळे तेंच्यांनी मटेरियल भरून हाडलां। हे सगळें पळयत जाल्यार तुमी दिसती पडटा। हांगा मातसो लायट घाल्ले, हांगा काळोख पडटा पळय। हे सगळे कचरो जेवणाचे सगळे मटेरियल जेवण आनी अक्षरशः घाणी पडलेले आसा। हे सगळे गाडयेच्यान हेंचे तेंचे मटेरियल सगळें वतलेलें आसा हांगासर। अक्षरशः हे सगळें पडलेलें आसा। हे सगळें गळटा उदक घाण सगळी हां कुसलेले वास येता ताका सगळो आनी हे हाडून इतले अख्खी टेम्पो भरून हो एक मारुती व्हॅन ही हाडून हांगासर उडयल्ल्यो वयता। हेजेर कितें तरी सरकारानूय हेजेर कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय।